म्हादय बचाव अभियान गोयभर जल यात्रा काडपाचे आसा। यात्रेक लोकांक संपर्क करूंक त्या वाठारांनी उदकाच्या उणीवेचेर डाटा एकठांय करतले। लोकांकडच्यान हॉटलायन आनी ईमेला वेल्यान एकठांय केल्ले डाटान सरकाराक उणावाचो आनी म्हादयचो प्रश्न हाताळूंक आदार जातलो म्हूण अभियानाची निर्मला सावंत उलयली। ड्राफ्ट उदका धोरणाचेर सावंत आनी राजेंद्र केरकर WRD मंत्र्याकडे उलयली। तांणी धोरणाचेर सुचोवण्यो केल्यात। म्हादय बचाव अभियानाच्या निर्मला सावंत आणि राजेंद्र केरकरान WRD मंत्र्याक मेळून ड्राफ्ट उदका धोरणाचेर चर्चा केली। सरकाराक तांणी कांय महत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात। वॉटर पॉलिसी चालीक लावपाक लागून आमी WRD मिनिस्टराची भेट घेवप आणि आमची सजेशनां परत तांचे कडेन दिवप आणि 26 तारखे मेरेन ती इम्प्लिमेंट करची अशें तांचे कडेन मागणी करप। ती आतां आमी केल्ली आसा। गोंयची जी जलसंपदा आसा त्या जलसंपदेचे व्यवस्थित नियोजन रक्षण जावचें त्या दृश्टिकोनांतल्यान खुबशीं सजेशनां केल्लीं आसा आनी तेतून आमच्यो ज्यो सगळ्यो न्हंयो आसा तेंचें संवर्धन कशें जातलें किंवा उदक आसा तेचें वेवस्थापन कशें जातलें हे सगळे मुद्दे जे आसा ते कितले औद्योगीक आस्थापना खातीर उपयोग करपाक येता, कितलें उदक उपलब्ध आसा, हे सगळ्यो बाबी ज्यो आसा किचकट ज्यो आसा तेच्या संदर्भान सरकारान ड्राफ्ट जो आसा तो पब्लीश केल्लो। त्या ड्राफ्टाच्या संदर्भान तेंच्यांनी सजेशन मागलेलीं। ती सजेशन्स जी आसा ती म्हादय बचाव अभियानान फेब्रुवारीन गेल्या वर्सा तेन्नाचे जे मंत्री असले दयानंद मांद्रेकर त्यांच्या कडेन दिल्ली। आता हे नवीन मंत्री जाले ताका लागून नवीन मंत्र्या कडेन आमी ही सजेशनां परती दिल्ली आसा। आमची एक अपेक्षा आसा की ही सगळी सजेशनां आसा ती तेंच्यांनी भितर इनकॉर्पोरेट करपाची। अभियानाच्या सुचोवण्यांचेर विचार जातलो म्हूण WRD मंत्री सांगता। वॉटर पॉलिसी गोवा वॉटर पॉलिसी हाचे बद्दल कांय सूचना केल्ल्यो आसा। त्या सूचनांचेर हांव अभ्यास करता आणि तो अभ्यास केल्या नंतर ताजेर म्हजी प्रतिक्रिया दिता। गोंयच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी उदकाच्या उणीवेचो डाटा आणि लोकांचे प्रश्न एकठांय करूंक अभियान जल यात्रा काडपाचे आसात। उदक खंय आसा, उदक खंय कमी आसा, कोणाक उदक मेळना तें जाणा जावन घेतलें आनी ताच्या पासून आमी एक ईमेल घडयतलीं आनी एक वरा पुरती एक हॉटलायन चालू दवरतलीं की कोणाक उदक मेळूना तांणी सांगप आनी ही सगळीं सजेशनां कंपायल करून गव्हर्मेंटाक दितलीं। म्हणजे गोंयांत स्कॅरसिटी आसा हाजी जाणविकाय सरकाराक जावची। सुप्रीम कोर्टान कळसा बंडुरा प्रकल्पाचे बांदकाम बंद करपाचो आदेश कर्नाटकाक दिल्लो। तो निकाल सगळ्या आमदारांक खबर आसूंक जाय। सरकारान म्हादयचे केसीचे डॉक्युमेंट खंय सार्वजनीक करचे। ऑर्डर अशी जाल्ली आसा की हाज्या फुडें तांकां कळसाय आनी बांडुरा दोनी धरणां बांदूंक मेळना, कित्याक ती इकोलॉजिकल सेन्सिटीव एरियेन येता आनी तांकां बांदची न्हय अशी ऑर्डर दिल्ली आसा। हें खूब जाणांक खबर नासत ना अशें म्हणना, खूब जाणांक खबर ना जाल्यार हाजी जाणविकाय तांकां करून दिवची आनी म्हणून तांकां तें पत्र दिवचें आनी म्हादय जाता तितके वांटोवपाचो तांणी प्रयत्न करचो। त्याच प्रमाणे म्हादय ट्रायब्युनलाचें डॉक्युमेंटेशन कोणाक कांयच खबर ना तें डॉक्युमेंटेशन पब्लिकाक अवेलेबल करचें, म्हणजे तें मेळचें अशी सरकारान वेवस्था करची। इतले मजगती म्हादयचेर राजकारण तापयता म्हूण BJPन काँग्रेसीचो निशेध केलो। गोंयची काँग्रेस आनी कर्नाटकाच्या काँग्रेसीची खंय दोन तोंडां। म्हादयचें उदक नाकाच म्हूण खंय कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान गोंयाक चीट धाडची। सीएमान ऑलरेडी आमचे क्लॅरिफाय केल्लेच आसा, पूण म्हजी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्या कडेन काँग्रेसच्या एक मागणी आसा। ताणें सरळ आमकां म्हादयचें उदक नाका अशें म्हणून पत्र आमच्या गव्हर्मेंटाक पाठोवचें, कारण लोकांक जे दिशाभूल करपाचे विशय आहा तेजे आमी काँग्रेसचे रिजिनल आसात किंवा शांताराम नायक आसात हांचे जे स्टेटमेंट करता आमच्या सरकाराच्या अगेन्स्ट किंवा मुख्यमंत्र्याच्या अगेन्स्ट फक्त प्रसिद्धी मेळोवपाक स्टेटमेंट करता। आमी एज अ भारतीय जनता पार्टी म्हणून तांचो निशेध करता। देशाक काँग्रेस मुक्त आणि गोंयाक म्हादय मुक्त करपाचें अभियान BJPन चलयलां म्हूण शिवसेनेन फोग काडलो। पयल्यान शिवसेना आज तांकां इतलेंच विचारपाक सोदता की तांणी जे आज हें कितें चलयलां तें फक्त कर्नाटकाचें मुखाल्लें जें येणारे विधानसभा इलेक्शन आसा ताजें हित धरून आसा आनी तशेंच आज तांणी जें म्हणलां तातूंतल्यान आमी आज म्हणटात की भाजपाची एक रणनिती आसा की ते भारता भितर
काँग्रेस मुक्त भारत जो करपाक मुखार सरल्या त्या हातूंतल्यान ही तांची एक मुखार दिशा आसा आनी हें करता करता तांणी इतलें सुद्दां धरलां की हें करपा खातीर ते म्हादई मुक्त गोवा सुद्दां आज मुखार करपाक ते मुखार सरल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोळसो कसिनो असले इशू तापयतात म्हणून बीजेपीन काँग्रेसीक उजरावन काडली. खंयच्याय विशयाचेर उलयतना ताचो पयलीं सारको अभ्यास करचो, विचार करचो आनी मागीर आरोप करचे म्हणून काँग्रेसीक सल्लो. प्रदेशाध्यक्ष शांतारामाचे खंय जाणटेपण जाला. तो आलेक्स आनी बाकीचे काँग्रेसवाले सरकाराचेर एक सारखे कितें कितें उलयत असतात म्हणून बीजेपीचे कळला. पयर ताणें एक त्या आमच्या फिस्कल डेफिसिटाचेर एक स्टेटमेंट केलो की 2001 कोटी कितें फिस्कल डेफिसिट आसा. The actual fiscal deficit about 937 crores. That is in section 17. आणि हो मॅडर्स खंयचे तरी दुसरे फिगर घेवन लोकांक दिशाभूल करपाचे प्रयत्न. त्यामुळे ताचे टकले पळया ते जाग्यार ना अशें आमकां दिसता. ताणें ताबडतोब आपली एक्झामिनेशन करून घेतलेली बरी. गोंयच्या प्रदेश अध्यक्षाचे जाणटेपण तातूंत दिसून येवपाक लागला. परत परत कांयच हे नासतना अडानीचे आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचो अडानी असो एक करपचो एक खोटो आरोप काँग्रेस पक्षाचो एक चलिल्लो आसा. जे कोला वयल्यान इतको बोवाळ ते करप चल्ला. हांचे माननीय मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकारान असेंब्ली डेट वायज कशें हांच्यांनी अडानीक परमिशन्स दिल्या तें गोंयकारां समोर हावजान दवरिल्लें आसा. कोल एक्सपान्शन अडानीचे एकूय एप्लिकेशन थंय कोल एक्सपान्शनाक ना. जें कितें एक्सपान्शन जालां तें जिंदालाचेर जालां. हो नवीन जिंदाल कोण हें शांताराम नायकान सांगचें. ताजोच कलीग आशिल्लो तो जेन्ना हो राज्यसभा एमपी आशिल्लो तेन्ना काँग्रेसीचो एमपी नवीन जिंदाल फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा आमच्या सरकाराचेर आनी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याचेर करचें न्ही. शांताराम बाबाक जर इतके त्रास जाता जाणटेपणान जाल्यार खंय एक पयस वचचो आनी एक बरो रेस्ट घेवचो. आनी कॅजिनोच्या बाबतींत आनी एलेक्स रेजिनाल्ड ह्या 6 म्हयन्यांनी तांकां कसो झटको येता म्हणून कळना. म्हणजे ते बरें बंद रावतात. इज इट अ ब्लॅकमेलिंग टॅक्टिक्स? वूडसूट व्हाईट पेपर ताणें व्हाईट पेपर हाजेरूय मागचे की कॅजिनोज हाडले तेन्ना कोणी एंटर जावपाक दिले. ती मायनिंग स्कॅम्स इतकी व्हडली केली ती कोणी करपाक लायली. ताचे नंतर जी लँड कन्वर्शन डील्स जाली ताचेरूय ताणें व्हाईट पेपर मागचे. SEZ कोणी हाडले हेंय ताणें करचें. इतकी जी गोड बंगाला स्कॅम स्कॅन्डल्स काँग्रेसीच्या वेळार 2007 ते 2011 पर्यंत जी केल्ली आसा ताचेरूय ताणें मागचे. दुसरो तांचो आरोप आशिल्लो की गोवा स्टेट ही बँक. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की 2007 ते 2011 पर्यंत ह्या बँकेचेर कोणाची सत्ता आशिल्ली. रामचंद्र मुळे हो चेअरमॅन हो एक वेळार काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट. पयलींच्या काळा भितर साधारण 68 कोटी लॉस ताणें केल्ले. सरकारान म्हणलें जर गोड बंगाल चलता जर जाय जाल्यार आमी ताजेर एडमिनिस्ट्रेटर घालुया आनी तज्ञ अशे चार्टर्ड अकाउंटंटाचे एडमिनिस्ट्रेटर घाल्ले आसात. आनी आयज एडमिनिस्ट्रेटर कडेन त्या पॅनलान दिता तेन्ना जवळ जवळ 7.80 कोटी प्रॉफिट करून दिल्ले आसा. आता मुरगांवा प्रत्येक कुत्र्याच्या मालकान ताच्या सुण्यांक नगरपालिकेन रजिस्टर करचो पडटलो. मुरगांव नगरपालिकेन नव्यानूच थारायला. मुरगांव रेबीज फ्री करपाचो खंय पालिकेचो यत्न. 1000 रुपया भरून मालकान सुण्यांक रजिस्टर करचे पडटले. रेबीज भयानक रोग ताचेर जागृताय जावंक जाय म्हणून पालिका मिशन रेबीजा बरोबर काम करतली. This is a disease which is very much neglected. This is not a new disease. This is a disease which has come from 3000 years ago. And India is one of the country which is facing this type of menace of dog bites. See, once a person is bitten by a stray dog, we do not know which is a stray dog or which is a good dog. So once a person has been bitten, there is always anxiety in the minds of the people, saying that when he will die. And this is a person who suffers from rabies is suffering from such a death. So it's a very really pitiful situation. We do not think this thing, but this is a very serious issue. With awareness, the government can make it as a notifiable disease. Even with all this death, until today, the disease is not notifiable. Government of India should come out to notify this disease
Only by awareness we can do that one. That is why we are asking you to make it awareness everywhere. All the community, all the children, they should know that this is dangerous disease. We can prevent it, we can avoid it. If the dog population is under control, the rabies will be under control. So all these things we have to tell them. All dogs which are owned by people have to have a license. The license fee is rupees 1,000. For dogs which are sterilized, the license fee is 100 rupees only. Now in our shelters, when people come with the dogs, pet dogs, to sterilize them, we are imposing the fee of 100 rupees. But for dogs which are not sterilized, particularly the breed dogs, there is no collection of the license fee of 1,000 rupees. So we don't know how many people are having unsterilized dogs which are still producing puppies on the roads, and there is no fee being charged to them. The Chief Officer of the Municipal Council has said that this Municipal Council will start enforcing these pet dog rules, so that Mormugao Municipal Council becomes the first area which is having a control of the stray dogs in addition to having them vaccinated against rabies. घेऊया एक ब्रेक.